कासारवर्णे पेडणेचे ज्ञानदीप अकादमी हे अनुदानित स्कूल शिफ्ट केल्ल्यान बोवाळ. स्कूल नागझरच्या सरकारी माध्यमिक शाळेच्या लागसार शिफ्ट केल्ल्यान सरकारी शाळा बंद पडत म्हणून नागझरच्या पालकांक हुस्को. नागझरच्या शारदा हायर सेकंडरीच्या बिल्डिंगेत स्कूल शिफ्ट केला. थंयच खंय परमनंट स्कूल बांदपाचे आसात. कायद्या प्रमाण माध्यमिक स्कुला मदीं मिनिमम 6 किलोमीटर अंतर जाय म्हणून पालक सांगतात. ही जी गव्हर्नमेंट शाळा आसा त्याच्या 150 मिटराच्या भितर नवीन शाळा जावपाची आसा हेजेर आतां चर्चा आसा, तुमी पळयल्या आसतली. पूण म्हाजो असो क्वेश्चन आसा सरकाराक, कित्याक जर ऑलरेडी एक हांगा शाळा आसा जी बरी चलता जाल्यार तेच्या 100-150 मिटरार दुसऱ्या शाळेची गरज कित्याक? 1st to 7th पर्यंत आसा, तूं 8th पर्यंत स्टार्ट कर, आमकां काय प्रॉब्लेम ना. तेंचेर कशी शिफ्ट जाली आमी तेचेर RTI मागतले आनी जर कितें तेचेर थंय रॉंग मेळत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. फुडल्या 8 दिसां भितर आमी परत प्रेस आपयतले, आंदोलन करतले, सगळ्या भुरग्यांक घेवन हांगा रस्त्यार दवरतले आनी कोण फॉल्टी आहा तेचेर आमी डायरेक्ट केस करतले. काल 6 तारखेर जेन्ना स्कूल स्टार्ट जाले तेन्ना थंयसर आमकां क्लासी पळोवपाक मेळ्ळे जे की विदावट परमिशन आसा, कसलेच तांकां परमिशन ना आनी विदीन 100 मिटर आसा. आम्ही एकच सरकाराक किंवा आमच्या जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा ताका इशारो दिवंक शकता की हे जर तेंच्यांनी स्टॉप करूंक ना फाल्यांच्यान जाल्यार आमी उरलेले काही दिसांतच हे आमी रस्त्यार उतरतले. हांव इशारो दिवंक सोदतां, तर तुम्ही जर हेचेर लक्ष घालिना जाल्यार ज्या येता त्या काही दिवसांतच म्हणजे जवळ एक 8 दिवसाच्या अंतरान आमी जे शाळे बद्दलची कारवाई करतले किंवा आमी सगळ्या भुरग्यांक पालकांक घेवन सगळ्यांक रस्त्यार उतरतले. जर हेचेर कारवाई जावंक ना आनी हेका जबाबदार आसतलो ADI आसतलो, लोकल ADI किंवा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी आसतात ते आसतले किंवा एज्युकेशन मिनिस्टर आसतलो आनी मुख्यमंत्री आसतलो. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार.